गोंयांत जावपी फिफा अंडर-17 बायलांच्या वर्ल्ड कप सर्ती खातीर फातोड्ड्या स्टेडियमाचें काम 25 सप्टेंबर मेरेन पुराय जातलें. उतोड्डा, टिळक मैदान आनी बाणावली ह्या तिनूय मैदानाचें काम पुराय जालां. तशें 20 सप्टेंबर ही सगळीं मैदानां फिफा कमिटीच्या सुवाधीन करतले अशें खेळां मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. शेनवारा फिफा अंडर-17 बायलांची वर्ल्ड कप सर्तीच्या फाटभुंयेर मडगांवच्या पंडीत जवाहर नेहरू स्टेडियमाची पळोवणी केल्या उपरांत तो पत्रकारां कडेन उलयतालो. आज फिफा अंडर-17 वुमन्स वर्ल्ड कपाच्या निमित्तान ह्या PGN जो ग्राउंड जो आसा तेजे एक सायट इन्स्पेक्शन करपा खातीर हांव आज हांगसर आयिल्लो आसा. आमी डेडलायन दिल्ली आसा, टार्गेट दिल्लो आसा की 25 सप्टेंबर म्हणल्यार सगळें काम जें आसा PGN ग्राउंडाचें तें ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज काम मुखार सरत आसा. त्याच्या व्यतिरिक्त आमचे उतोर्डा ग्राउंड आसा, त्याच प्रमाणे आमचो तिलक मैदान आसा आणि त्याच प्रमाणे आमचे बेनावलिंग ग्राउंड जो आसा ह्या तिनूय ग्राउंडाचे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ले आसात. वी हॅव ऑल्सो ऑब्टेन द फायर NOCs अँड ऑल दॅट आणि बाय 20 सप्टेंबर ऑल द ग्राउंड्स विल बी हँड ओवर टू द फिफा कमिटी. जी लोकल जी कमिटी जी आसा तांकां आमी हँड ओवर करतले. आणि PGNचे फक्त वेस्ट स्टँड जो आसा थोडोसो आमचे थोडेशें काम उरिल्लें आसा. वी आर एक्सपेक्टिंग दॅट वर्क टू बी कंप्लीटेड बाय 25 सप्टेंबर, including installation of the ACs, including fire equipments to be installed आणि बाकीचे CCTV कॅमेराचे जे काम जे आसा ते बाय 25 सप्टेंबर म्हळ्यार पूर्ण करपाचे आमचे सगळे इंजिनियर्स आणि बाकीचे सगळे ऑफिशियल्स जे आसात ते वॉर फुटिंगाचेर काम करता. एंटायर हो जो हायब्रीड जी पीच जी आसा तेजी सायज 100x64 मीटर जावन आसा आणि जो गोल पोस्ट जो आसा तो आमी थोडीशी 2.5 रिड्यूस केल्ली आसात बिकॉज ऑफ द वुमन्स वर्ल्ड कप आणि एज पर द फिफाज गायडलायन्स रूल्स अँड रेग्युलेशन.